नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. रशियेंतल्या मॉस्कोत आयोजीत केल्ल्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर परिशदेंत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियेंत पावल्यात. काल तांकां मॉस्को विमानतळाचेर शिश्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवन रशिया सरकारान येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रशियेंतल्या भारतीय समुदाया वांगडा भासाभास केली. सेगीत तिसरे फावट आपूण प्रधानमंत्री जाले उपरांत पयलेच फावट रशियेंत पावला अशें तांणी म्हळें. भारत सदांच आपणायिल्ली मोख पुराय करता अशें सांगून देशाच्या उदरगतीचो अचूक उतरांनी नियाळ घेतलो. अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा. और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है. सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना. सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना. सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपती दीदी बनाना. भारत आणि रशिया ह्या दोनूय देशांमध्ये केवळ राजनीतिक न्हय जाल्यार संवेदनायुक्त संबंध आसात अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत आणि रशिया संबंधाचे वर्णन केले. रशियेतल्या भारतीय समुदाया मुखार उलयतना तांणी दोनूय देशांमधल्या संबंधांचो नियाळ घेतलो. हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है. भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा. उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है. बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ओडिसाच्या भोंवडेर आसा. भुवनेश्वरातल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च ह्या शिक्षण संस्थेच्या 13व्या पदवीदान सुवाळ्यात मुखेल सोयऱ्यो म्हण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर आशिल्ल्यो. संस्थेच्या सगळ्या पदवीप्राप्त स्नातकांक तांणी परबी भेटयली. विद्यार्थ्यांनी आपापल्या वाठारांत उत्तम काम करून देशाचें नांव अजरामर करचें अशें आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केलें. एल1 और चंद्रयान 3 जैसे प्रतिष्ठित साइंस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं. उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टेम विषयों में अब बेटियों की भागीदारी 40% से अधिक है. लेकिन मैंने देखा है कि आज इस संस्थान में उपाधि, पदक एवं पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से कम है. मुझे आशा है कि भविष्य में बेटों और बेटियों के बीच की
असमानता की ये स्थिती दूर होगी। जम्मू काश्मीरातल्या कठुआ वाठारात मशेडी या भागात आतंकवाद्यांनी लष्करी वाहनाचेर केल्ल्या हल्ल्या उपरांत जाल्ल्या चकमकीत 4 जवान शहीद जाल्यार 6 जवान जखमी जाल्यात। आतंकवादी आनी लष्करी पंगड हांचे मदीं चकमकी सुरू आसात अशी माहिती लष्करी सुत्रांनी दिल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाक हेर पक्षाप्रमाण कलम 29B खाला देणगी स्वीकारपाक भारत वेंचणूक आयोगान परवानगी दिल्या अशी माहिती पक्षाच्यो कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुळे हांणी दिल्या। वेंचणूक आयोगा मुखार नवी दिल्लीत पक्षाच्या 4 अर्जांचेर सुनावणी जाल्या अशें तांणी सांगलें। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तुतारी ह्या चिन्हा संदर्भात निर्माण जाल्लो गोंधळ पयस करचो अशी मागणी पक्षान केली। तुतारी वाजोवपी मनीस आनी तुतारी अशी 2 चिन्हां एकाच जाग्याचेर आशिल्ल्यान मतदारां मदीं संभ्रम निर्माण जाता अशें सांगून आयोगाकडेन पक्षान मागणी केल्ली अशें सुळे हांणी सांगलें। पक्षाच्या ह्या मागणेचेर अभ्यास करून योग्य तो निर्णय दिवपाचें आश्वासन वेंचणूक आयोगान दिल्ल्याची माहिती खासदार सुळे हांणी दिली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणाखाला पर्वरी मंत्रालयात CSR प्राधिकरणाची बसका जाली। ह्या बसकेक खेळा खात्याच्यो सचिव श्वेतिका सचिन, वेगवेगळे उद्योग वेवसायाचे प्रतिनिधी, SBI फाउंडेशनाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय प्रकाश हांचे सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। गोंयांत जाल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळाक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। खेळा खातीर फावो त्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवप, खेलो इंडिया केंद्रां सुरू करप, खेळा प्रशिक्षकांक प्रशिक्षण दिवप, त्याच वांगडा राज्यांत खेळा विद्यापीठ सुरू करप ह्या गजालींचेर सरकार प्राधान्य दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेंत सांगलें। राज्यांत खेळाचें वातावरण निर्माण जावचें हे खातीर लोकांचें सहकार्य आसूंक जाय अशें तांणी म्हळें। 2 दीस सेगीत पडपी पावसांत गोंयच्या लोकजिणेचेर परिणाम जालो। भारतीय हवामान खात्यान आयज लेगीत पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला। फुडल्या 24 वरांत 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वाऱ्या सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत फुडल्या 1 ते 3 वरांत पावसाचो अदमास आसा। मजगतीं मुंबय गोवा राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेडणे तालुक्यांतल्या न्हयबाग हांगा रस्त्या कुशीची पालसणां रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी खंडीत जाल्या। फाटले 3 दीस सेगीत पावस पडिल्ल्यान भात शेतीचेर व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला। फोंडें तालुक्यांतल्या खांडोळे हांगा भात शेती उदकापोना गेल्ल्यान शेतकार हवालदिल जाल्यात। बार्देश तालुक्यांतल्या थिवी गांवांत मानस न्हंयक हुंवार आयला। राज्याच्या कांय वाठारांत आयज पावसान उसंत घेतिल्ल्यान नितळसाणीच्या कामाक सुरवात जाल्या। लोकजीण लेगीत ल्हव ल्हव पूर्वपदाचेर येता। मुंबय उपनगर, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग ह्या सगळ्याच वाठारांत उटांगराचो पावस पडपाची शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या आणि ह्या फाटभुंयेर शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय जावची न्हय हे खातीर सगळ्या जिल्ह्यांत शाळा आणि महाविद्यालयांक आयज सुटी जाहीर केल्या। मुंबय विद्यापीठाच्यो आयच्यो परीक्षा लेगीत मुखार धुकल्ल्यात। मुंबय रेल्वे रुळाचेर उदक तुंबिल्ल्यान काल खंडीत जाल्ली येरादारी आयज ल्हव ल्हव पूर्वपदाचेर येवपाक लागल्या। विम्बल्डन टेनिस सर्तींत नोवाक जोकोविचान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला। जोकोविचान 16व्या फेरयेंत डेन्मार्काच्या वोल्गर रून हाका 6-3, 6-4, 6-2 अशा सरळ सेटांनी हारयत फुडल्या फेरयेंत पावल घाला। टेलर फ्रिड्झन हाणें जर्मनीच्या अलेक्झांडर इवेरेव हाका 4-6, 6-7, 6-4, 7-6 आणि 6-3 अशा सेटांनी मात देऊन सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल मारला। बायलांच्या एकोड्या गटात एलेना रिबाकिना हाणें लेगीत जेलेना ऑस्टापेन्कोक हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें। युरोपियन चॅम्पियनशीपच्या युरोकरंड फुटबॉल सर्तींत आयज स्पेन आणि फ्रांस हांचे मदीं खेळ जावपाचो आसा। हो सामनो सर्तींत सगळ्यांत चड गोल करपी संघांतल्या एका आड सगळ्यांत उणे गोल करपी संघांतलो एक अशा प्रकारचो आसतलो। दोनूय पंगडांची हाजे पयलीं 36 फावटी एकामेका वांगडा सर्त जाल्या, तातूंत स्पेनान 16 फावटी जाल्यार फ्रांसान 13 सामने जिखल्यात। विठू माऊलीच्या गजरात हजारांनी वारकऱ्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखेची वारी सध्या सातारा जिल्ह्यात आसात। गोंयचे कांय वारकरी लेगीत ह्या वारयेंत वांटेकार जाल्यात। साताऱ्यांत चांदोबाचा लिंब ह्या प्रतिश्ठेचे उबे रिंगण आयज संपन्न जालें। माऊलींच्या नामघोशात सगळो वाठार दुमदुमून गेला। टाळ मृदुंगांच्या नादात विठू नामाच्या जयघोशात हजारांनी वारकरी माऊलीच्या पालखेंत वांटेकार जाल्यात।
इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.